नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्री M.V. नागराजराव हांगेले ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜನಪದ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ म्हूण बरयलेले बुकांतले काणी सांगतर आसा. अप्रूबाये सोयरे म्हूण एक पंता दोग जण देवतेंक भूलोकांतू जन पुरा कशी जीवन करतसची म्हूण पळोवचेक मन जाता. तांणी दोगय एक मांथार बामूण बायलाल वेस घालताची. हातांतू 2 बॉड्डी धरताची. पोरणी पिंदले आंगाल घालताची आनी पावसा तिंबील वल्ली जावन सकल देवन येताची. तांणी सुरवेक एक श्रीमंताल घरा वचून बागील धाडायताची. तेन्ना श्रीमंताल बायल तांकां बागील काडटा. तेन्ना तांणी सांगताची, पळय चेडा, आमी यात्रे वत आशिल्लींची, काळोख जालें नवें, म्हळ्यार तिमल्यांची आमी भुकेल्यांची, आज एक रात्री तुगेल घरा राबून फाय वच्चोवे आमी म्हूण निमगिताची. तेन्ना ती कोप येता. कसले कोणेय पुणी सीदा राब्बू येत म्हणून हें छत्र म्हणलेक लावे. तुमी आयल्या मुगेल घर गलीत जाता, वचा मुखारी म्हणटानी ढाब्बनी बागील घावन सोडता. तांणी थंय दुखून मुखार वचून एक दुर्बळ एक मनशाल घरा वचून बागील धाडायताची. तेन्ना थंयची मनीशी तांकां बागील काडता. तांणी तेंची सांगताची, पण आमी यात्रे वतालीं गो चेडा, रात जाल्ली, आज रात्री तुमगे ते राबचिवे म्हूण निमगिताची. तेन्ना ती अयो येया येया म्हूण हांव तांकां भितर आपयता. इतली प्राय जाल्या तुमकां, इतली व्हडली आंगाल घाल्यारी तुमकां कांय नच जायत, आनी भुकेन आसतलीं तुमी, आतां रात्री खंय वचचे, आज आमगे ते राब्याचे, फाय गेले सय म्हूण सांगता. आनी तिगेल्या ना जाल्यारी आशिल्ल्यान तूं लेची लायक कापड काणू ते मांतारी न्हेसूं दिता. बामणाले एक लायक शर्ट काणू ते आज्या घालूं दिता. आनी तीन कसं सिज्जयला त्या दिसू, थोडी पॅज आनी थोडी कसं की गोज्जू की उपकरी की तें ती तिगेल बामूण आनी हांनी दोगय वांटून खाताची. रात्री तिगेल बामूण तांकां सांगता, तुमकां प्राय जाल्ल्या तुगून न्हिदोवचें जायना, तुमी मुगेले हें बेत्ता मांचार न्हिदयाची, आमी आजी सकयल न्हिदताची म्हणटाची. सकाळ जातरी ती तिगेलें आशिल्लें गोवा पिट्टान एक 4 चपाती करून तांकां बांदून दिता. आनी तुमी वतना तुमकां मुखार भूक जाल्ली तेन्ना खायाची म्हूण सांगता. तांकां भारी खूश जाता. आनी ते देवते तांकां सांगताची, मांताऱ्याल रुपार आसा तांणी ती सांगताची, आमी वतरी तूं सुरवे कसं काम करता पळय, ते सांजिताय करचें तशें जावो म्हूण सांगून आशिर्वाद दिवन वताची. हांकां तें कसलें मना वचना. तांणी वतरी बायल बामणाले सांगता, पळय मुगेले आशिल्लो तांदूळ इसरलो, पीठ इसरलें, आज रांदप करता जाल्यार कसलें पुणी हाण जावका, हांव पळय तें फूल आनी विकू व्हरचे बुट्टेन तूं थोडे कसं की दुड्ड आसुका, हांव दिता तुका, सुरवे तूं म्हाका कसलें पुणी एक हाण दिवन वच सिज्जोवच्याक म्हूण सांगता. आनी ती बुट्टी हाण उमती घालता. तेन्ना तांत एक 4 कसं की रुपयकी आशिल्ली, तिणें उमती घाल्ली कुडले तांतू भर दुड्ड पडटा. ती उदार करता, वपास उमती घालता, वपास भर दुड्ड पडटा. तांकां कळटा, हो देवतेन हेंचे आमकां आशिर्वाद दिलेलें म्हणून. तांणी सांजिताय बुट्टी उमती घालचे, दुड्ड ओटू करच्यो, बुट्टी उमती घालची, दुड्ड ओटू करच्यो, अशें करून सांजिताय तांगेलें भर दुड्ड जाता. तांणी तांगेलें घर लायक करून रिपेर करून गट्टी करून बांदताची. ती 4 गाय घेता, तो एक लायक व्यार दवरता. तांणी तक मोठा श्रीमंत जावन आसताची. तेन्ना ते सुरवेची श्रीमंताल बायलेक संशय जाता. पयर ता इतली दुर्बळ आशिल्ली जाना, हांगेलें दुड्ड खंय दुखून आयलो इतली भितरी म्हणून ती तिगेल घरा येवन निमगिता. कशी तुमी इतली श्रीमंत जाल्लींची इतली वगी म्हूण निमगिता. तेन्ना ती मनीस भारी चांगी ती आशिल्ले सांगता, पळय आमगेल घरान तूं थोडे दीस फुडें कोणकी अप्रूबायेक बामूण बायला येयलींची मांतारे. तांणी म्हाका वतना आशिर्वाद करून तांगेल्या आशिर्वादान आमी अशी जाल्लींची म्हूण पुरा काणी सांगता. तेन्ना हें श्रीमंताल बायले भारी चुरचूर जाता. अयो तांणी आमगेल घरा येयलींची, हांव तांकां पळय न्ही मुसम्मा, आसो व्हडणें आनी केन्नाय पूण येतलींची म्हणून सदो तिका तांकां राखून बशी काम. कितें वपास हेर वर्स त्या देवतेंक वपास भोलोका येवका म्हूण दिसता. तांणी तशीची मांताऱ्याल वेस घालून येताची आनी सुरवेक हें श्रीमंताल घरा येताची आनी बागील धाडायताची.
तांकां पळोव भितर ही बागील धाडक बागील काडून तांकां या भितर या म्हूण आपयता. तांकां लायक कोर न्हू चण्यांक अशी पत्रडो ताळितोय पप्पोडू दुदपाकू पुरा कोर न्हू लायक जेवण वाडटा. लायक एक मंचार न्हिदायता. नवी वली पांगुरू दिता. नवे कप्पड न्हेसूं दिता. बामणाल नवे शर्टय दिता. आनी हेर दीस वतना तांकां लायक कोर न्हू जिलेबी इडली सांबारू पुरा बांदून दिता. आनी राखून बसता आनी आतां म्हाका कसो आशिर्वाद दितलींची म्हणून. तांणी तशी सांगताची आमी वतरी तूं सुरवे कसं काम करता की ते सांजिताय करचें तशें जावो म्हणून तांणी तेंचे आशिर्वाद दिवन वताची. आतां तिका आनी तिगेल्या बामणाक कसं काम सुरवे कोर काम चर्चा सुरू जाता. ती सांगता हांव म्हगेल भांगर लॅक करता तेन्ना भर भांगरच येतना म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो सांगता नाका नाका हांव रुपय लॅक करता तेन्ना सांजिताय भर रुपय जेतना म्हूण म्हणटा. तशें तांकां तें जायत की हें जायत की हें जायत की तें जायत की म्हूण खडीर ती सांगता. पळय मागीर भितर हे एक मुड्या कांटेस ती कांटी हाडून तांकां एक 4 रुपय घालून आमी उमती घाल्या तेन्ना मुड्या कांट्यान दुड्डी मेळटा न्हू आमकां म्हूण म्हणटा. ताका एक जायत म्हूण दिसता. बामूण वच हाड ती मुड्या कांटी म्हूण म्हणटा. ती मायदरा वता. ती मुड्या कांटी आशिल्ली तांतू भितरी फुळ दिसू मायदरा अंगण झाडून घाल्लेलो थोडो कोयरू थोडे फातोरू पुरो आशिल्ले. तें काडया सुरवेक म्हूण ती उमती घालता. उदार करतना तांतू दुखून भर फातोर आनी कोयरू पडटा. ओपास उमती घालता. तेन्नाय तेंच येता. तेन्ना तिका भारी बेजार जाता. अयो आमी अती आशे वच्यो न्हू मेळ्ळेलो आशिर्वादूय काण घेतलो म्हूण तिका बेजार जाता. तिरडोवानो काणी कशी जाल्ली. अन्नेक बुधवारा नवी काणी ओटो मीडिया. नमस्कार.